फेब्रुवारीन आमदार प्रवीण आर्लेकर आणि कॉन्ट्रॅक्टरान तपासणी केल्या उपरांत काम सुरू झाले. उपरांत कितलेशेच म्हयने इनकम्प्लीट आशिल्ली रिटेनिंग वॉल बांदपाक कळाव जाल्ल्यान कोरगांवांतल्या मानसीवाड्याच्या रहिवाशांनी हुस्को उक्तायला. थळाव्या लोकांचे म्हणणे आसा की वण्टीचे बरेच भाग अजूनही इनकम्प्लीट आसात. ताका लागून लागसरच्या घरांक गंभीर धोको निर्माण जाला. खास करून चालू आशिल्ल्या पावसाळ्यात कांय वाठारांनी लुकसाण जावचें न्हय म्हणून रहिवाशांनी स्वताच्या खर्चान तात्पुरते संरक्षणात्मक उपाय लेगीत केल्यात. उदकाचो प्रवाह वाडत आशिल्ल्यान आणि मातयेची अस्थिर परिस्थिती आशिल्ल्यान ही अपूर्ण बांदावळ खंयच्याय वेळार कोसळू शकता आणि परिस्थिती इबाडपाची भिरांत रहिवाशांक आसा. तांणी संबंधित अधिकारी आणि आमदाराक बेगोबेग हस्तक्षेप करून प्रलंबीत काम प्राधान्यान पुराय जावचें अशी मागणी केल्या. हांगासर आमचे एक प्रोटेक्शन वॉलाचे एक इन्स्पेक्शन जाल्ले आणि उद्घाटनय केल्ले आमच्या स्थानिक आमदारान येवन. मागीर आमी ते काम सुद्दां त्या सायटीच्यान स्टार्ट केल्ले. एक एप्रिलान फेब्रुवारीच्या 6 तारखेक अशें तेंच्यांनी इनॉग्रेशन केल्लें. मागीर एप्रिलान कितें तरी कामाक स्टार्ट केल्लें. ते काम कॉन्ट्रॅक्टराच्या हेतून अर्दे हे केला, कंप्लीट केला. रिमेनींग फूल प्रोटेक्शन वॉल हांगा मेरेन करपाची आसली न्ही ती तशीच आहा. हें जें काम दिसता ते आमी आमच्या ग्रामस्थांच्या पयशांनी हे करून बांदून काडून घेतला ते. आतां हांव फक्त एक रिक्वेस्ट करता आमदाराक स्थानीक की तेंच्यांनी येवन हे फुडलें काम कॉन्ट्रॅक्टराक सांगून पावसा पयलीं करून घेवचें. नाल्यार ती बांदून काडलेली टेम्पररी वॉल आहा ती सुद्दां पडों शकता तेका लागून. ओके, सो ही एक विनंती कशी तेका जाता तितली बेगीना हे काम करून घेवचें तेंचे. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.